Current party which believed in education, which changed education system in Delhi आणि हेल्थ मॉडेल इन दिल्ली आणि त्या मॉडेलांतल्यान इन्स्पिरेशन घेऊन हांव त्या पार्टीन आयलो. 2022चे इलेक्शन हांव लढलो. पार्टीन मान दिवन त्या वेळार CM कॅन्डिडेट म्हणूनय डिक्लेअर केलो आणि 2022 मागीर इलेक्शन हरल्या उपरांतय तांणी बिलिव्हिंग इन मी दे मेड मी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. 2022 ते 2025 हो 4 वर्सांचो जो प्रवास आसा पार्टी बरोबर, ह्या प्रवासान एक नॅशनल पार्टी म्हणून जो अनुभव म्हाका घेवंक जाय आशिल्लो तो म्हाका मेळ्ळो. नॅशनल पार्टी आसल्या कारणान अलायन्स आसूं किंवा वेगवेगळे जे विशय आशिल्ले त्या विशयाचेर आमी पार्टी बरोबर नॅशनल लिडर्स दुसऱ्या पार्टीचे मेळ्ळे, तांचे कडल्यानूय खुबश्यो गजाली आमी शिकले. आमचे नॅशनल लिडर जे आशिल्ले तांचे कडल्यान खुबश्यो गजाली हांव शिकलो. आनी हें करता आसतना एक नॅशनल पार्टी म्हणून गोंयचे जे लिडर आसा आनी अलायन्साचे जे वेगवेगळे विशय आसा त्या वेळार तांचे कडेन उलोवणें जातालें आनी ते वेगवेगळे अनुभवांतल्यान म्हजो राजकीय प्रवास जो 21 पर्यंत एक एडवोकेट म्हणून आशिल्लो तो आज एक राजकारणी म्हणून जो 2021 तो 25चो प्रवास आसा तातूंत भितर पार्टी कडल्यान खुबसो शिकलो आनी पार्टीकय जे कितें जाय आशिल्लें तें आमी केलें. पार्टी जर तुमी पळयत जाल्यार 2021 ते 2025 पर्यंत जो पार्टीचो जो प्रवास आसा तातूंत भितर तुमी पळयलां आसतलें की पार्टीन वेगवेगळे विशय घेतले. आमी सगळ्यांनी मेळून आमचे कार्यकर्ते आमचे लिडर्स हांकां बरोबर घेवन एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांवें जे कितें पार्टीचे बरें जावपा खातीर करपाक जाय त्यो गोश्टी केल्यो. BJPचे बुराक कॅम्पेन आसूं किंवा बाकीचे जे आमी करप्शन इश्यू आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, वेगवेगळ्या विशयाचेर खंयच एज अ प्रेसिडेंट एन्ड एज अ टीम आमची जी आसा तांकां हांव फाटीं रावना. आमी प्रत्येक पावण्याचेर ते स्टेप घेतले आनी पार्टीक ज्या तरेन वाडोवपाक जाय ऑर्गनायझेशन लेवल आसूं जावं ज्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन दोनी आमच्या आमदारांक बरोबर घेवन आनी जांचो म्हाका स्वाभिमान आसा अभिमान आसा ते म्हणल्यार क्रूज सिल्वा आनी कॅप्टन रॅन्झी वेगस. ह्या दोनी आमदारांचो म्हाका अजुनूय अभिमान आसा आनी तो सदांच उरतलो. कारण दे हॅव शोन वर्क एथिक्स, दे हॅव शोन एथिक्स वीच सूट्स अ पॉलिटिशियन. आनी हें करता आसतना आमी सगळे बरोबर आसतना पार्टी बरोबर रावन खूब शिकलो आनी खूब शिकयलें. अलायन्साचे जेन्ना विशय आयिल्ले तेन्ना अलायन्स कित्या खातीर जाता, अलायन्स कित्या खातीर जायना, अलायन्स कोण जावपाक दिना, अलायन्स न जावपाक कसले कोणाचे फायदे आसता, हे सगळे विशयांचेरूय खुबश्यो गोश्टी हांव शिकलो आनी शिकत आसा. खुबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना, जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सांन पार्टीक सांगले, पार्टीक दाखोवनूय दिलें, पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें. म्हजें प्रोफेशन वीच वॉज एट द टॉप, I almost have given up on that because of the time for party and party's organization setup किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली. अशे खुबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली that culminated in ultimately ZP election which we have seen the results and the result तुमच्या समोर आसा. मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले. हो विशय वेगळो दवरलो जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका वचनी पडलें ना. कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप विदाउट एनी डिस्कशन की यू आर रिलीव्ड, then it is something that is unacceptable for me because आमी केन्नाच पार्टी कडेन कांयच वायट करूं ना किंवा पार्टीचे जे वॅल्यूज आसा किंवा पार्टी विरोधी कारवाई
किंवा कितें अशें आसा हें केन्नाच घडलें ना. ज्या तरेन सिन्सियरली काम करपाक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन लोक जुळोवपाक जाय आशिल्ले तें आमी काम करत आसा आनी करत आयल्या. उलोवपा सारके खुबशे विशय आसा, पण पार्टीचो जो निर्णय आसा तो हांवें मान्य केला आनी ह्या मान्य करता आसतना आज 10 दिसांनी तुमच्या समोर आयला. पार्टीन जें कितें शिकयलां, पार्टीन बरोबर रावन जें कितें शिकलां ताचो वापर म्हाका म्हज्या फुडारा खातीर जातलोच, हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. कारण there are so many educated leaders in this party who have their own teachings which they have given us. Particularly I thank Shri Pankaj Gupta sir, जे हांगा थोड्या वेळा खातीर आमचे प्रभारी आशिल्ले. तांचे बरोबर हांवें काम केलें. द व्हेरी ऑनेस्ट, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हेरी अपरायट लीडर ऑफ द पार्टी हू हॅज गायडेड अस. मागीर ती अतिशी मॅम आसूं, हायली एज्युकेटेड, व्हेरी वोकल, have also guided me. आमचे नॅशनल कन्व्हिनर बाबा अरविंद केजरीवाल, there was so much that we have learned from him. आनी आमचे बाकीचे जे लिडर आसा, संदीप पाठक जी, हांचे बरोबर जे रावन आमी जे कितें शिकलां ताचो म्हाका पुरेपूर फायदो म्हज्या फुडल्या राजकीय कारकिर्दीन जातलो. आज जेन्ना हें रेजिग्नेशन दिता, इट इज अ व्हेरी बीग डिसिजन एज फार एज आय एम कन्सर्न, बिकॉज हांवें 24 तारखेच्या पयले राती चिंतूंक नाशिल्लें की 24 तारखेक हांव पार्टीन आसचो ना. आनी आज जेन्ना 5 तारीख पर्यंत हांव रावलो, 10 दीस जाले, तेन्नाय हांवें चिंतून नाशिल्लें की आज हांव रेजिग्नेशन दितलो म्हणून. पण दीस इज अ वेल थॉट ओवर डिसिजन. म्हजे बरोबर बाकीचे आज म्हजे बरोबर जुळ्यात, हांकां आमी बरोबर घेवन काम केलां. एंड इट वॉज माय ड्युटी टू इन्फॉर्म देम that I am resigning from the party, and it is their choice that they have made. They said आज तुझे बरोबर आम्ही रिजाइन जाता. आनी हांवें म्हजें रेजिग्नेशन लेटर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर बाबा अरविंद केजरीवाल हांकां धाडला आनी मॅम अतिशी हांकां दिला आनी ट्विटूय केला, कारण म्हाका काडपाचो निर्णय ट्विटा मार्फत आनी वॉट्सॅपा मार्फत म्हाका धाडिल्लो. सो आय थॉट इट दॅट्स द medium which is being used for taking this kind of decision. So we have done that. तुमी as media म्हजे बरोबर जेन्ना जेन्ना उलो मारलो, मागीर ते आमी बॉर्डरी जाल्ले, कितें म्हणटा ताका ते स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन आसूं किंवा बाकीचे विशय आसूं, प्रत्येक वेळार उलो मारलो तेन्ना मना काळजांतल्यान तुमी आमचे बरोबर उबे रावले. खबर आसता आमकां तुमचेरूय खुबदां प्रेशर आसता काय करप ना करपा खातीर, पण एज पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून आसूं किंवा एज पार्टी लिडर म्हणून आसूं, आमी ज्या ज्या वेळार तुमकां उलो मारलो त्या त्या वेळार तुमी आयले. आनी आज जी 4 वर्सांची म्हजी जी आज जर्नी आम आदमी पार्टी बरोबर सोंपता, तेन्ना देर आर नो रिग्रेट्स, बिकॉज दीस 4 years I have done whatever I could to make the party grow in Goa. I have done whatever I could to take public issues, which I will continue to do. I have done whatever I could to fight for Goa. ह्या फाटल्या 10 दिसान हांव आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, चिमला, मेर्शे आनी कालापुरा, ह्या तिनूय गांवांनी जे जे आमचे बरे मागपी आसा, ज्यो लोक आमचे बरोबर आसता, तांचे कडेन गेलो आनी तांकां विचारलें की हांवें कितें करपाचें. एंड इट वॉज अ सिंगल वॉयस. सगळ्यांनी एकूच गजाल म्हाका सांगली की इट इज टायम टू बी व्हेरी ब्रिंग क्लियरिटी टू युअरसेल्फ एंड डिग्निटी. हे दोनूय जर मेंटेन करतलो जाल्यार यू विल हॅव टू रिजाइन, एंड वी विल स्टँड बाय यू एज नॉट जस्ट युअर वोटर्स बट युअर स्ट्रॉंग सपोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तांच्या शब्दाक मान दिवन, देवाच्या शब्दाक मान दिवन आनी म्हज्या मनान जें आसा तें करून आज हांवें आम आदमी पार्टीचें रेजिग्नेशन दिलें. तेन्ना म्हजे तुमचे कडेन इतलीच मागणी आसा, हाजे फुडें जेन्ना तुमकां उलो मारतलो तेन्ना त्या उल्याक धांवून येयात, कारण विशय जे आसा ते लोकांचेच आसतले, विशय जे आसा ते गोंयकारांचेच आसतले आनी ते आमी घेत रावतले. सो द जर्नी डजंट एंड हियर, दिस इज जस्ट द बिगिनींग. बिकॉज द पाथ इज डिफरंट, बट इट ऑल लीड्स टू वन थिंग, इज गोवा आनी आमचे गोंयकार आनी म्हजे सांताक्रूजचे लोक. देव बरें.
सगळ्यांक येवकार आमी हांव डायरेक्ट मुद्द्यारूच येता तेजे अमितान जें सांगलां तेज्या वयरसून हांव कंटिन्यू करता. हांवेंनूय अमितान जेन्ना म्हाका आज दनपारां सांगलें की आपूण अशी सिच्युएशनां आयजूय आमच्या फुड्यान येयली म्हाज्या आनी अमिताच्या की आमकां कितें करूं आनी कितें नाका अशें सिच्युएशन्स येयली आमचे कडेन. आनी जेन्ना अमितान म्हाका आपलें डिसिजन सांगलें तेन्ना हांवें ताका क्लियरली सांगलें बाबा तूं करता रिजायन जाल्यार हांवूय तुज्या बरोबर येता. हांवूय रिजायन करता. कित्याक त्या फाटसून रिजन एकूच आसा. हांव जर पर्सनली एज अ श्रीकृष्णा परब म्हणून जर म्हाका 4-5 वर्सां फाटलीं वळख येता जाल्यार हांव केन्नाच पोजिशना फाटसून ना. हांव केन्नाच एक फुडें इलेक्ट जावन इलेक्शनान देंवल्या उपरांत इलेक्ट जावन फुडें MLA जातलो हेज्या खातीर ना. आमी कितें तरी बरें करतले. आमचे कडेन एक टॅलंट आसा जो आमी विशय मांडपाक शकता, एक बरे तरेन विशय मांडपाक शकता, एक कोणाक कितें रॉंग आसा तें क्वेश्चन करपाक शकता. ह्या मायंडसेटांतल्यान आमी वयर फुडें येयल्ले भुरगे. सो आमी कितें तरी बरें करतले, गोंया खातीर कितें बरें करतले आनी तें करतना सपोज एक ग्रूप बरो मेळटा, फ्रेंड सर्कल बरो मेळटा, तेका सगळे जाण एक एम घेवन फुडें सरता. त्या ग्रुपा बरोबर हांव सदांच आसलो. हेज्या पयलीं आसलो, आतांय आसा आनी हेज्या फुडें आसतलो. आतां हें करत आसतना आमी समज गोंया खातीर काम बरें करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आमचे कडेन आमी सगळे म्हाका दिसता हांवें तरी फाटल्या 5-6 वर्सांक सगळें करून पयलें. हांवें एजिटेशन्स करून पयलें, हांवें RTI एक्टिविजम करून पयलें, आमी एक रेव्होल्युशनूय घडोवन पयलें, आमी एक इलेक्शनूय कंटेस्ट करून पयलें. गोंयची पार्टी पयली, नॅशनल पार्टी पयली, नॅशनल पार्टींतले पोजिशन्सूय पयले. तरी आसतना जर आमी गोंया खातीर कितें करपाक सोदता तें जायना जाल्यार आमकां एक न्यूट्रल स्टँड घेवन एनालिसीस करपाची गरज आसा की खंय चुकता आमी खंय तरी चुकता. आमी सगळे जाण जें काम करता सगळ्यात म्हाका दिसता वेगवेगळ्यो XYZ पार्टी आसतल्यो पण त्यो सगळ्यो पार्टी एम एकूच आसा तेंचो गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले. बाकीच्यांचें सारकें खबर ना म्हाका, पण म्हाजें हांव क्लियर सांगता की गोंया खातीर बरें करपाचें होच आमचो एम आसलो आनी हो फुडें आसतलो. पण हें सगळें करीत आसतना जर इतलें सगळें करूनय जर जायना, खंय तरी एनालिसीस करपाची गरज आसा, खंय तरी वे ऑफ वर्किंग नाल्यार एक कितें तरी सगळें बॅनर आसूं शकता नाल्यार कितें खंय तरी चुकता आनी तेजेर एनालिसीस करतले जाल्यार बेस्ट सिनारियो असो आसा की खंय तरी न्यूट्रल रावन कितें तरी सारकें फुडें एनालायज करून कितें तरी चिंतपाक जाता. आतां हें चिंतता आसतना जेन्ना अमितान म्हाका इन्फॉर्म केलें की आपूण रिजायन करता आनी तेणी म्हाका एक बरें वरभर तेणी म्हाका एक्सप्लेन केलें की कितें आनी कित्याक खातीर की ह्या रिजनाचेर डिसिजन कित्याक पावलें. कित्याक फाटले 10 आमी पयलीं पासून अमित आनी हांव आमी बरे फ्रेंड्स आनी हें डिसिजन जाल्यार हांवूय शॉक आसलो की हें डिसिजन कित्याक जालें आनी कशें जालें. आनी मेन म्हटल्यार एक्झिक्युशन ताचें सारकें नासलें. हांवें असो प्रत्येक फावटी क्वेश्चन आसलो तो वयरो विचारला हांवें आनी स्टेट लिडर्सांकूय हांवें केला. आतां एकाय काडून म्हाका केलो म्हणून अशें खुबशे जाणां अशें दिसलें की म्हाज्या आनी अमिता मदीं कितें तरी जालें आनी खंय तरी आमच्या मदीं खंय तरी फुटाफूट जाली. पण अशें कांयच ना. आयज आमकां फुड्या वांगडा पळयता. हेच्या पयलीं आजून मिडिया जेन्नाच्यान अमिताचे ताका काडलो ते आनी म्हाका चार्ज दिलो ते हेच्या मदीं हांव केन्नाच मिडिया फुडें येवंक ना. तेजें कारण हें कित्याक आमी खूश नासले कित्याक जसो अमिताक काडला तसो फाल्यां कोण म्हाकाय काडपाक शकता, फाल्यां तेकाय काडपाक शकता, फाल्यां खंयच्याय पार्टी लिडराक काडपाक शकता जस्ट ऑन अ WhatsApp मॅसेज आनी एक ट्विटाचेर. हो प्रोसेस खंय तरी आमकां आवडूंक ना. आनी आमी जर पयलीं पासून आमचें काम पळयलां जाल्यार आमी प्रोसेसा खातीरूच झगडटा, ट्रान्सपरंट प्रोसेसा खातीरूच झगडटा आनी गोंयांत जे रुलींग पार्टी आसा खंय तरी प्रोसेसूच सारको ना त्या खंय तरी आमी गोंयकार त्रासान पडटा पळय त्याच खातीर आमी झगडटा. आनी थंय तर सगळें तर जाता जाल्यार आमी आमच्या पार्टेन रॉंग जाता म्हणून एक पार्टी फाटले फावटी हांवें भितर क्वेश्चन केल्लो आनी कितें तें मागीर तुमी पळयल्लें. सो हे फावटी आमी क्वेश्चनूच केलें कित्याक हें जाता पळय हें जें एक्झिक्युशन जालां तें अशें कित्याक जालें. कित्याक जर अमिताक काडपाचो आसा रिजन दिवन ZP रिजन दिवन जे अमिताक काडपाचो जो प्रयत्न जालो आनी काडलो पळय तेंच्यांनी प्रेसिडेंटशिपा वयल्यान तेन्ना आमी एकूच क्वेश्चन केलो हें तुमी एनालिसीस खंय केलें. एनालिसीस केलें जाल्यार तें आमच्या फुड्यान हांगा गोंयांत जावपाक जाय आसलें. आमची मिटींग घेवन जावपाक जाय आसलें. आमकां तें खबर ना हें खंय जालें तें. आनी तुमी एनालिसीसूच तर केलें आनी तर तुमी रिजल्टूय आवट केलो आनी तुमकां दिसलें की अमिताक काडून तें सारकें जातलें हें सुद्दां आमकां फक्त मॅसेजींतल्यान आनी ट्विटांतल्यान तर कळटा जाल्यार हेजेकून वायट परिस्थिती आनीक खंय ना. सो हो प्रोसेस खंय तरी म्हाका पटूंक ना. आनी हांव जेन्ना काम करता जाल्यार आमी एक ग्रूप म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना हांव म्हाजें 100% दिता आनी जेन्ना 100% दिता तें सगळें आमकां कितें तरी मेळटलें फुडें नाल्यार आतां कितें तरी मेळटा म्हणून करना. आमी आमचें 100% दिता कित्याक की आमी खंय तरी आमचें फूल दिता आनी एक कितें तरी बरें करपा खातीर काम करता म्हणून आमी दिता. आनी जर प्रोसेसूच सारको ना जाल्यार फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना. सो तें रिजन दिवन आनी हें म्हाका जें अमिता वांगडा हें जालें म्हाका पटलें की तें सारकें जावना आनी त्या खातीर अमिताक सांगलें की ओके चल अमित कितें करता तें डिसिजन घेतला हांव सुद्दां तुज्या वांगडा येता कित्याक प्रोसेस इज नॉट रायट आनी तो प्रोसेस
सारको असलो जाल्यारूच आमी कितें तरी गोंयान फुडें बरें करपाक पावतले आनी त्याच हेतून आमी आसा हेच्या फुडें आमचें काम म्हाजें तरी पर्सनल हांव सांगता अमित आपले डिसिजन फुडें सांगूंक शकता पण हांव म्हाजें काम आमचें 100% चालू उरतलें काम खंयच बंद उरचें ना जें काम आमी पर्सनल लेवलाचेर करपाक शकता एक न्यूट्रल रावन जें करपाक शकता तें 100% म्हजें चालू आसतलें आनी तें गोंया खातीरूच आसता देव बरें करूं. नमस्कार. आयज हो डिसिजन घेता आसतना पयले सुवातेर पयलीं जे कितें आमकां ह्या आम आदमी पार्टीन म्हाका तरी दिलें जे एक नॉर्मल कार्यकर्ता आसतना थंयच्यान एक पोस्ट घेवनूय हांवें ह्या पार्टी खातीर काम केलें आनी खुबशे गोश्ट्यो आयज हे गेल्या 4 वर्सान ह्या आम आदमी पार्टी कडल्यान शिकपाक मेळ्ळ्या म्हणून एक थँक्यू म्हणूंक सोदता की अरविंद सराक तशेंच आतिशी मॅमाक तशेंच पंकज सराक तशेंच अमित भाई तशेंच श्री कृष्ण भाई तशेंच आमचे सिद्धेश भगत भाई ते कोणें सदांच आमकां सपोर्ट केलो आनी एक बरें कार्य करपा खातीर हो प्लॅटफॉर्म दिलो आनी हांवें 100% ट्राय केलो एक बरें कार्य करपाक ह्या पार्टीच्या माध्यमांतल्यान. आयज हो डिसिजन घेवच्या पयलीं खुबशें वायट दिसलें कित्याक आयज जो आमचो अमित भाई आसा तेजे कडेन जेन्ना ही गोश्टी घडूंक शकता जाल्यार वाय नॉट मी टुमॉरो फाल्यां म्हाजे कडेन कितें घडचें ना कोण कित्याक आयज जेन्ना एक विचारनासतना जेन्ना डिसिजन घेवप हें सदांच एक रॉंग गोश्ट हें अशें म्हाका कळून आयलें जेन्ना आमकां फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमचो प्रेजिडेंटाक जेन्ना रिलीव केलो तेन्ना सो हेंच चिंता आसतना सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा सदांच प्रेस भावांक बी जेन्ना तुमी सदांच सपोर्ट दिलो म्हणून आनी वी वील वर्क फॉर गोवा अँड द बेटरमेंट ऑफ गोवा इन कमिंग डेज. रिजायन केले उलयलो तू सगळें सांगलें तू अगेन्स्ट पार्टीच्या अगेन्स्ट काय उलयना फक्त एकूच उलयलो कशें दिसता की तुका पार्टींतलो प्रेसिडेंट काडलो म्हणून तू रिजायन केलें. म्हजें जें रेजिग्नेशनाचें डिसिजन आसा ते डिसिजनान पार्टीच्या विरुद्ध उलोवन काडप हें बरोबर न्ही कारण ज्या पार्टीक हांवें 4 वर्सां दिली ज्या पार्टीन म्हाका 4 वर्सां दिली तांच्यो कितें चुको आसा त्यो म्हज्यो घरच्यो चुको तांकां हांवें ज्यो सांगपाच्यो सांगल्या तातूंत भितर प्रश्नच ना पार्टीक कितें ब्लेम करपाचो 4 वर्सां जर पार्टीक ब्लेम करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार 4 वर्सां पयलीं म्हाका काडूंक जाय आशिल्लें पार्टीक 2 वर्सां म्हाका पयलीं काडूंक जाय आशिल्लो. आज जर पार्टी 4 वर्सांनी येदे व्हडले डिसिजन घेता म्हाका काडपाचें जाल्यार पार्टीक खंय ना खंय तरी हांवें त्या पोजिशनार हाडून दवरलें अशें म्हाका दिसता. तेन्ना पार्टी विरोध उलोवपाचें आय डोंट बिलीव इन दॅट. 4 वर्सां हांव ज्या पार्टीन आशिल्लो त्या पार्टींतल्यान हांवूय भरपूर गोश्टी शिकलां. ते पोजिशना वयल्यान काडला म्हणून तू रिजायन प्रश्न पोजिशनाचो काडपाचो ना प्रश्न कशे तरेन काडलो हो विशय आसा. पार्टी खातीर जें हांवें 4 वर्सांन केलां तें तुमच्या समोर आसा. म्हाका दिसता फाटल्या 4 वर्सांचे जर व्हिडिओ तूं पळयत जाल्यार एक विरोधी पक्ष म्हणून एक विरोधी पक्षाचो नेतो म्हणून आनी विरोधी पक्षाचे आमी बाकीचे जे लिडर्स आसात ते म्हणून तूं पळयत जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक विशयाचेर न चुकता जे आमी घेतले ते आमी बरोबर घेतले आनी पार्टीच्या फेवरान घेतले. इनफॅक्ट काल सुद्दां जेन्ना विशय चिंबलाच्या तळ्यार लेखाचो आशिल्लो हांव फोरफ्रंटार आशिल्लो ताज्या पयलीं जेन्ना विशय आशिल्लो हांव फोरफ्रंटार आशिल्लो अशें न्ही की आमी तो विशय काडलो म्हणून तो विशय घेवपाचो नाशिल्लो कालूय घेवचो नाशिल्लो. सो जे आज आमी ज्या जाग्या वयल्यान भायर सरता त्या जाग्यार कितेंच वायट करून भायर सरप हें म्हाका पटना. इट इज माय पर्सनल चॉयस to leave the party for my betterment and for benefit of my Santa Cruz people. आज सांताक्रूजचे लोक जे आसा कालापूरचे जे लोक आसा फाटल्या 10 दिसांनी हांव डिसिजन तशें घेतिल्लें जाल्यार ते 24 ते 25 तारखेर घेवपाचो. आज हांव जर 10 दीस रावलो जाल्यार तातूंत भितर हांवें म्हजे कार्यकर्ते म्हजे बरे मागपी जे म्हजे खातीर वावुरल्या जे वावुरपाचे आसा आनी जे 10 दिसां भितर जो घरा लोक येवन मेळ्ळे म्हाका ह्या 10 दिसांनी इतले लोक येवन मेळून गेल्या सांगून गेल्या की इट इज टायम फॉर यू टू मूव आउट सो दॅट वी कॅन ऑल्सो ओपनली वर्क फॉर यू इन सो मेनी अदर वेज. फ्युचर ना कसो दिसलो तुका पार्टीन ते आज उलोवन काय अर्थ ना. फ्युचर म्हणजे हांव कितें आसता घडयतलो. Another thing is that after resignation of this, what next for you? And there is a rumor what we have heard that you might join Congress. तुका रुमर खंयच्यान आयला ते ताका विचारपाक जाय प्रश्न. ताका कोणी सांगलें म्हणजे तुका एक सिंपल गजाल सांगता. आयच्यान जी फुडली म्हजी जर्नी आसतली तातूंत भितर आमचे जे सांताक्रूज कालापुरा मेरशे चिंबला जाका आमी म्हणटा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक आसा त्या लोकांचो विचार घेवनूच फुडें सरता की तांणी डिसिजन करूंक जाय फुडें हांवें कितें करपाचें तें. इट इज नॉट गोइंग टू बी माय डिसिजन. फाल्यां जे गोश्ट कालापूरच्या म्हज्या जे लोक आसा बरोबर जे रावतले तांची जे मनान कितें इच्छा आसा
तांच्या मनान दिसता की हांवें अमकें करूंक जाय म्हणून जाल्यार ऑफकोर्स आय वील डू वॉट एवर दॅट इज नेसेसरी. I am not ruling out any possibilities of this or that. My question, the very simple answer is, I will work for the people, with the people, and my work continues. And I will continue doing. काँग्रेसच्या टॉक्सान हाडलो तरी आमकां म्हणटा की आता ही गजाल तुका कोणी सांगल्या ताणें एक सांगपाक जाय. पार्टी म्हज्या पार्टी कडेन संबंद आशिल्ले आनी जेन्ना जेन्ना विशय पार्टीचो आशिल्लो किंवा तूं झेडपीची हे पळयत जाल्यार आय हॅव स्पोकन अँड व्हेरी वोकल अबाउट दीट. माय ओनली गोंयचे जे लोक आसा गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन एकूच आसा आनी तें म्हणजे अलायन्स. आनी जे गोंयचे विशय आसा गोंयच्या लोकांचे जे एक मनान हें आसा की अलायन्स जावन एकठांय जे लढपाचे त्या गोश्टीचेरूच हांव उलयलो. झेडपी पयलीं झेडपी मागीरूय हांवें सदांच सांगलां. अमित म्हणजे तूं लास्ट आफ्टर झेडपी इलेक्शनाची जर तूं जर म्हजी मिडिया बायट पळय किंवा मिडिया इंटरव्यू पळय तातूंत हांवें क्लियरली आनी कॅटेगॉरिकली सांगलां की अलायन्स तूं पयलींचे अलायन्स पळय आनी मागीरचे पळय. अलायन्स इज अ वे अहेड इज वॉट आय फर्मली बिलीव. And if you read my resignation letter, I think there is one line which I have clearly stated, very clearly stated. अमित I also stand firmly with my belief of united opposition for the interest of Goa and Goans. That's the whole thing. अमित आणि एक तुम्ही तुमकां प्रेसिडेंट म्हणून काडलो तरी तुम्ही जेन्ना युनिटी मॉलाच्या प्रोटेस्टाक गेले थंय पक्षान सांगलें की आपाचो एक्टीव थंय पार्टिसिपेशन आहलें आशिल्लो. म्हणल्यार तुम्ही आप म्हणून गेल्ले थंय काय अमित पालेकर म्हणून गेले? अमित पालेकर आणि आप म्हणून दोन्ही गेल्लो. I was representing Aam Aadmi Party till today afternoon. There are some things which have happened in last 24 hours also which are also responsible for this decision. I do not want to bring my family matter which is there. Aap has been my family. आमचे रिलेशनशिपीत अतिशी मॅम आसूं किंवा हांगाचे जे जे प्रभारी आसा तांकां आमी फॅमिली कशी ट्रीट केल्या तांणी म्हाका फॅमिली कशी ट्रीट केल्या. तांचेर आज पार्टींतल्यान भायर सरून रॉंग उलोवप इज समथींग दॅट आय वील नेवर डू. पूण खंय तरी पक्षान तुमचो फायदो घेतला अशें दिसता तुमकां? हांव कांयच म्हणना त्या अमित विशयाचेर. तुमचे दोन आमदार आसूं आमदारांक तुवें इन्फॉर्म केले सो तेंचो फीडबॅक तुका कसो गावला? आमदारांनी कितें म्हणपाचें त्या पार्टीक आपले तरेन सांगलां जे गोश्ट घडल्या त्यो. आनी वन थिंग आय बिलीव व्हेरी फर्मली माय एंटायर गोवा टीम हॅज बीन देयर फर्मली फॉर लास्ट सो मेनी डेज बट वॉट एवर. तुम्ही जेन्ना पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट जालो तेच्या उपरांत तुम्ही एक इंटरव्यू दिलो तितून तुम्ही अलायन्साचे परत उलयले सो तेका लागून तुमकां काडले आसूं शकता? ते हांव नुका पार्टीक कितें दिसलां तें पण आय फर्मली बिलीव इन अलायन्स. आय फर्मली बिलीव दॅट ओनली वे वी कॅन सी. तूं आतां झेडपीच्या रिजल्टाचें एनालिसीस करत जाल्यार सिंपल तूं कालापुरा घे चिमला घे. चिमला कलेक्टीव वोट ऑफ ओपोजिशन इज 7,500 to 8,000 whereas winning vote is about 5,000. हे सिमिलर सिच्युएशन तूं बाकीच्या जाग्यांचेर घे. ज्या ज्या जाग्यार वोट स्प्लीट जाला कोर्ली देर वॉज अ फ्रेंडली फायट. इन दॅट फ्रेंडली फायट 7,500-8,000 हजार मतां पडल्या फ्रेंडली फायटाक टुगेदर आनी नॉन फ्रेंडली फायटान जे आसा तो जिंकला कमी मतां पडून. सो डू यू थिंक Goans should not think properly? I am a Goan. Now Goans should affirm. If I believe in an affirmation that it is going to be this way, if I believe in it, then I must stand by it. And I have taken my decision to stand by it. So तुमकां दिसता आम आदमी पार्टी गोंयकारांक समजना? हांव आज त्या बद्दल काय उलयना. हांवें जे कितें समजूंक जाय आशिल्लें तें म्हज्या पार्टीक समजयलां तांकां समजुपाचें. श्रीकृष्ण तुका एक प्रश्न as far as political parties are concerned, there are ups and downs in political parties. कोण येता वयता. Does it mean that you have to resign or तुझ्या बराबर आनी कोणाक घेवन वचप? कोण कोणाक घेवन वचना. म्हणजे बराबर दिसती आज श्रीकृष्णान तुका 4 दीस पयलो प्रेसिडेंट जालो. आज सकाळी सुद्धा I had got him in the party. One thing very clearly I will tell you, we are good friends. I have got him in the party. म्हजी ड्युटी आशिल्ली ताका सांगप की हांव आज आतां दनपारा ताका सांगला हांवें. तुमकांय कोणाक हांवें सकाळी सांगून ना. प्रेस कॉन्फरन्स हॅज बीन अनाउन्स्ड आफ्टर आय रिजायन. I have told him I am resigning. He came and met me here. He has sent a mail right in front of me. की तू ना जाल्यार आमी ना. तो पणजे आयला when I told him that I am resigning. He has resigned after coming here. आत्तां धाडला ताणी. हांवें कोणाकूच सांगूना आनी म्हाका इच्छाय ना कोणाक सांगपाची. ज्या घरान हांव आशिल्लो त्या घराची वाट लावन भायर सरपाची कसलीच म्हजी इच्छा ना. सो ते कोणीच चिंतचे न्ही. आनी हाज्याय फुडें जर कोण रिजायन जाता जाल्यार पार्टीन आनी कोण तुमीय चिंतचे न्ही की हांवें सांगलां म्हणून. आनी हांव सांगून जर अशें रिजायन जाता जाल्यार देन यू सी माय पॉप्युलॅरिटी. नो यू शूड बी हॅपी अबाउट इट. श्रीकृष्ण तू पयलीं सांताक्रूज 100% हांव इलेक्शन लढतलो.
डावट तो कोणाच्याच मनात आसपाक जायना तो कसो लढतलो कितें लढतलो तो जर्नी वील डिसायड सी माय वोटर्स वील डिसायड माय व्हॉलंटियर्स वील डिसायड म्हजे मरे आज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कार्यकर्ते आसा तांकां सांगूंक जाय म्हाका वचून हांवें तांकां म्हजे जे आय क्लिनीक हांव चलयतां जे फ्री आसता तातूंत भितर कॅटरेक्ट ऑपरेशनूय आसता फ्री हे सगळें चलतले कारण ती समाजसेवा आमी पयलीं पासून करत आयला आनी एक सांगता की देर वील बी अनदर वन वीच वील ओपन इन सांताक्रूज व्हेरी सून वीच वॉज इन द पायपलायन सो वर्क डजंट स्टॉप आय बींग आउट ऑफ द पार्टी डजंट हॅव एनी इफेक्ट ऑन माय सोशल वर्क वीच हॅज बीन कंटिन्यूड आमचें जें फावंडेशन आसा ते फावंडेशनाचें जें काम आसा किंवा आमची जी सोशल सर्वीस आसा ती फाटलीं 20 वर्सां जाल्ली चलता तू जर म्हजो फोन आत्तां हांव तुका करून हांगा दाखयत न्ही 1000-1500 मेसेजीस आसा विच सेड दॅट वी आर विथ यू. श्रीकृष्ण तुका प्रश्न तुवें आरजीपी सोडून तू आपान आयिल्लो आरजीपी सोडटाना तुवें म्हणलें थंय तुका पटना परत तू